गोयच्या फादर आग्नेल मल्टीपर्पज हायस्कूल वेर्णाचो विद्यार्थी अद्वैत अमृत खाडके आणि आंध्र प्रदेशातल्या काकीनाडा हांगसर जाल्ल्या 13व्या रॅकिंग ओपन नॅशनल स्पीड स्केटिंग चॅम्पियनशिपान 2 भांगरा पदक आणि 1 रुप्या पदक मेळयला। चिंचणी हांगसर एसएस रोलर स्केटिंग क्लबातले प्रशिक्षक सतीश शेट्टी आणि विठ्ठल अत्तुपुरी हांच्या मार्गदर्शनाखाला प्रशिक्षण घेतिल्ल्या अद्वैताच्या कामगिरीक लागून गोयातल्या स्केटिंगाचेर भर पडल्या। तशेंच क्लबान ब्लॉझम रॉड्रिगीस, एव्रिल आणि जो हांकां पदक जिंकल्या खातीर परबीं भेटयली। सद्याक खेळगडे रस्त्यांचेर प्रशिक्षण घेतात आणि स्वता खर्च करून सर्तीन वांटेकार जातात हे लक्षात घेवन पालकांनी गोय सरकाराक आर्थीक आदार आणि समर्पित स्केटिंग रिंग दिवपाचो उलो मारला। RDX खातीर दाबोळीच्यान प्रसाद नाईक। आमच्या टीमान खूप मेडल हाडल्या, 10 मेडल, 2 गोल्ड आणि 6 सिल्वर्स आणि 2 ब्रॉन्झ। बरेच आमच्या टीमान खूप मेहनत केली आसा। कॉम्पिटिशन कशें आसलें थंय? टफ आशिल्लें, चडशे खूप स्टेटांतले येयल्ले भुरगे आणि खूप टफ आशिल्लें कॉम्पिटिशन। फ्युचर कशें पळयता तूं तुज्या हितून? फ्युचर आनी हार्ड वर्क करपाक, प्रॅक्टीस, कॉन्सिस्टन्स रावपाक। हांगा गोंयांत कितें फॅसिलिटी आहा तसली? सो आतां आमकां रिंगाची खूप हें आसा, जाय आमकां रिंग। आमकां आमी सद्दां सकाळचे रोडार प्रॅक्टीस करता, आमचे कडेन रिंग ना, पूण आमकां रिंगाचीच मातशें हें जाता टफ, पूण आमकां रिंग कशें मेळपाचें। ब्रॉन्झ म्हाका बरी खोशी दिसता बिकॉज आय गॉट फ्रॉम माय स्टेट गोवा and it is the hard work of my mother, my coach Satish Shetty, and even my coach also from Aditya Telangana, so Vitala. Even I went for a camp in Belgaum, which was of Joe Sebastian sir. So खूप म्हाका ट्रेनिंग मेळ्ळा आणि it's a very great thing that I achieved here. I'm come to this level because of all of them. I also experienced a lot from my training and I've just started skating. So, and Goa also wants a ring. I'd like to thank my parents, coaches, and everybody who have supported me for this medal. I really thank my parents for putting me in this sport so that I can win so many medals like this. I would just like the government for a ring so that we can practice. My parents for getting me to this level. With their support and dedication, I finally reached to this level. For the first time, I've been selected for semi-finals after getting selected from quarter-finals. So I feel very proud of myself. I'm so proud. So I would like to thank my parents for supporting me and giving me everything that I wanted. It's a proud moment for all of us at Father Agnel Multipurpose High School. Our student Advait Khadke has bagged 2 gold medals and 1 silver at the National Skating Championship in Andhra Pradesh. We are very happy. It's a joyous moment because the entire team has done splendidly well and given their best. There were 7 members who have gone from Goa team and have participated at the national level. We are proud of all the team members. My heartiest thanks to the parents as well as the coaches who have helped these students to excel in this sport. मायला कितें बरी बातमी आमकां आनी आमकां सगळ्याक खोशयेची खबर, कारण वास्को हांवूय पुलीस क्वॉर्टर्सांतलो, म्हजें बालपण पुलीस क्वॉर्टर्सान गेलां आनी म्हजो मित्र अमृत घाटगे ताचो चलो अद्वैत घाटगे ताणें खूब परिश्रम घेतल्या, खूब ट्रेनिंग केल्या आनी तांचे रोड स्केटिंग ओपन नॅशनल टुर्नामेंट आसलो ते तातूंत ताणें बरें परफॉर्म केल्या। 2 गोल्ड 1 सिल्वर, 2 गोल्ड 1 सिल्वर ताणें नॅशनल लेवलाचेर हें केला। सो आमकां सगळ्याक ही आनंदाची गजाल। अद्वैत आमचो पुलीस क्वॉर्टर्साचो भुरगो प्रावड फील जाता की 2 गोल्ड वास्को खातीर आनी गोंया खातीर जाल्या, तशी सिल्वर्स टोटल 7 मेडलां आमकां मेळिल्लीं आसा। आनी हांव मागतां असल्या भुरग्यांक खरेंच एप्रिशिएट आनी तांकां एक ताकद दिवपाची गरज आसा गोवा गव्हर्मेंटान जावं लोकल लिडरांनी। आनी खरेंच बरें दिसता की आमी तांकां आयज वेलकम करूंक येयल्लेलो, आमचो DYSP साहेबूय येयल्लो आसा आनी तेंचे पेरंट्स आनी टिचर्सांकूय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की तेंच्यांनी जी मेहनत घेतला, स्केटिंग हो
म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इन गोवा म्हटल्यार जाता की नॅशनल लेवलाचेर आमी गोल्ड मेडल हाडलेले आसा आनी हांव तशेंच आमच्या टिचर्सांक आनी तांच्या पेरंट्सांकूच कॉंग्रेच्युलेट करता. Krita Morais. I'm one of the parent of my daughter got 2 medals, 1 silver and bronze for the state. It was a nice experience, and after all the efforts what we have taken for all these years, we have tried and accomplished, and we are very grateful to our coach, all the mentors, all the president of the club, president of the association. Only we like to urge the government to give some facilities for the sports so that we can take the sports a little bit more ahead, such as like we don't have a rink to practice, we need to go outstation for practice. So there is a lot of difficulties what we are facing, but still we are trying a level best to do something for the sport, do something for the state.